सावथाक आमी पांच प्रोजेक्ट केले. आता ऑलमोस्ट तिसरो प्रोजेक्ट आनी 3 प्रोजेक्ट आमचे सावथाक येतात आनी नॉर्थाक आमचे जवळ 10 प्रोजेक्ट. त्यामुळे CS डन लॉट. कारण फायनली कितें जाता की CS2 हे न्ही एडमिनिस्ट्रेशन करून फुडें व्हरूंक जाय न्ही. सो कलेक्टरान तेजी टीम एडिशनल कलेक्टर बाकीचे त्यांनी फुडें व्हरप जाय. त्यामुळे जाली न्ही. आनी बाकीच्यो बसी ज्यो आसा त्यो आमच्यो आतां थोड्या दिसांनी पावतल्यो. हे जे प्रोजेक्ट आहात ते इन व्हेरियस फील्ड काय ओनली बस? इट इज व्हेरियस. आतां पळय हांगा आमी कुंकळे आमी कंस्ट्रक्शन ऑफ हे स्कूल बिल्डिंगचो एक रूम आसा. मागीर आमी हर्स वॅन दिल्या. काही जागे भितर एम्बुलन्स, प्ले ग्राउंड, नॉट एक स्पेसिफीक पण वेगवेगळ्या हातूंतल्यान आमकां 5 कोटी मेळटा वर्साक. तातूंतले डिविजन हे जे आसा शहर जो आसा तो सबंद गोंयभर वेगवेगळ्या हातूंतलो. त्याचो लोकांक फायदो. हांगा जशें स्कूल बस इज नॉट चेअरमॅनाचें हें न्ही. त्या भुरग्यांक पालकांक हे भुरग्यांक लागून न्ही ती. त्यामुळे सगळ्यांक जाचो बेनिफीट मेळपाक जाय ते आमी करता. आनी आमगेल्या मडगांवां तुका CCTV बद्दल फ्रॉम MPLAD घेवपाचो एक प्रस्ताव आशिल्लो कितलीशीं वर्सां जालीं चालू आसा. तो आमगेलो विनय बाब तेंडुलकरान तांचे मुखारय तो मांडिल्लो पूण अजून तें कांय जावना. तुमी तें मुखार व्हरतले कितें? नाही, म्हजे कडेन कशें जाता बेजिकली वेगवेगळ्या जशें जाता तांच्यांनी आतां आमच्या अध्यक्षान म्हणलें म्हाका की आपल्याक एक स्कूल बस जाय. जाल्यार आमी ती जें कितें व्हरपाक मेळटा तातूंतल्यान त्या बजेटान बसूं जाय न्ही. कारण ते हातूंतल्यान एकाच जाग्याचेर सगळे खर्च न्ही. वेगवेगळ्या भागांत केलो जाल्यार ताचो खूब लोकांक फायदो जाता. अजून तुमचे मुखार प्रस्ताव येवना. सर पणजे कुजिरा जाल्यार तशें हांगा कितें आहा तुमचें प्लॅनिंग? पणजे सगळी स्कुलां सिटी भायर भाई जेन्ना मुख्यमंत्री आशिल्ले तेन्ना म्हाका दिसता ऑलमोस्ट म्हाका कलेक्टरी दवरली ताको घेतला केल्ले आसा. 1,30,000 प्रोसेस टू फुडें व्हरूंक जाय. जशें पणजी कुजिरा. कारण मनोहर भाई जेन्ना मुख्यमंत्री आशिल्ले त्या वेळाचेर तांच्यांनी ठरयलें की सगळीं स्कुलां पणजेन कंजेस्टेड जातात आनी ती आमकां शिफ्ट करूंक जाय. आनी म्हणून तांच्यांनी कुजिरा व्हेलें. म्हाका दिसता हांगलो प्रोसेस तो तसो मातसो फाटीं वतलो. तेजो एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट आमी चलयतात. आमचे उदूद बाब तर हांगा आसात पॉप्युलर आनी वेगवेगळे. पण म्हाका दिसता की सरकाराची जे हें आसा की फुडलें कितें तरी तकलेन आसा सरकाराच्या म्हणूनच तर ते न्यू एज्युकेशन पॉलिसी हाडल्या. त्यामुळे भुरग्यांक समजा म्हाका सांग एप्रील म्हयन्यान टिचरांक कांय प्रॉब्लमच ना. पालकांक प्रॉब्लम आसपाचोच ना न्ही. तो भुरगो जुनान जेन्ना परत येतलो कारण मे म्हयनो 1 म्हयनो सुटी मेळटली. ह्या हातूंतलो तो थोडोसो नवीन जे सिलेबस किंवा नवीन तातूंतल्यान ताकाय थोडीशी भितरल्यान बरी म्हायती मेळटली आनी ताचो फायदो डेफिनेटली भुरग्यांक आसा. तातूंत गरज नासतना आमी त्या हातून कन्फ्युजनान कित्याक वतात आय डोंट नो. थोड्या पालकांच्या म्हणण्या तर म्हाका दिसता आमचो काल म्हाका सांगतालो सारस्वत कॉलेज आमचे म्हापसा स्कूल आसा. आमचो रुपेश बाब कामत आमचो हें आसा तर चेअरमॅन जाला. अदूत बाबूय त्या हाचेर कमिटीचेर आसा. ते तर पूर्ण दिसाचें स्कूल करतात. त्यामुळे प्रत्येकाचें डिपेंड न्ही. पालकांचो चॉयस कितें करप तें. पण एकदां डिसिजन जें आसा ते इट इज इन द इंट्रस्ट ऑफ द भुरग्यांच्या इंट्रस्टाचें आसा. त्यामुळे तातूंत व्हडलो हें करपाक जाय अशें दवर्ली रेल्वे ओव्हरब्रिजाचो प्रश्न तुमी लोकसभेत मांडिल्लो. कारण म्हाका सांगिल्लें की आमचो आमदार उल्हास बाब तुयेंकर. कारण थंयचें जें मेजर जंक्शन जाता न्ही आज बरेचश्यो ट्रेनी वतात आनी खूब जाणांक ते क्रॉस करपाक अडचण जाता. म्हणून तांच्यांनी तो म्हजे कडेन मुद्दो मांडिल्लो. हांवें तो राज्यसभेनूय उलयलो आनी तेचें फॉलोअप जें आसा तें हांव करतलों. पूण हे 2012 आमगे सुरेश हो आसा पळय सुरेश प्रभू ताणी तेन्ना तो ऑलरेडी इनॉग्रेट केल्लो. इतली वर्स कित्या खातीर तो उरलो कितें आय डोंट नो. हांव पळय कितें आसा हांव तेचेर कोणाचेर हें करना की वचून समजा तो टेक्निकली फिजिबल आसा जाल्यार डेफिनेटली तो जावं जाय. आय डोंट नो की कशें जाता की कोणाक लागून उरलो हाचेर वचना की हांवें ठरयलें की तें फुडें व्हरूंक जाय. हांव तेजेर उलयलो आनी आमच्या मिनिस्टरांनी म्हणलें की तें पळोवंक जाय वचून. फिजिबिलिटी सगळें आसूंक जाय न्ही. उलोवप एक भाग आनी तो एक्चुअल कंप्लीट करपाक तो फिजिबिलिटी रिपोर्ट ताचो बसूं जाय. बसलो जाल्यार ST रिजर्वेशन जें आसा पळय तें आमचें ऑलमोस्ट लोकसभेन ताचें अर्दें तेचेर चर्चाय जाली. पूण वर्क बोर्ड जें आशिल्लें दॅट इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट इशू ऑफ द नॅशन. आनी जेन्ना नॅशनचो जेन्ना विशय लागीं येता पळय तेन्ना रिजनल हो विशय आसा तो आमच्या पुरतो विशय आसा. आनी त्यामुळे तें बील फाटल्यान उरलें. पण आमचें मनसून सेशन जें आसा जुलयान जातलें ताचे भितर तो डेफिनेटली जातलो. तेजेर कोणाचें ऑब्जेक्शन ना. तें पासूय जातलें. लोकसभेनूय जातलें राज्यसभेनूय जातलें. आनी त्यामुळे ताचेर हें ना. फक्त कितें जालें की प्रायोरिटी जी आसा पळय ती हाका गेली. मणिपूर बिलाक आयली वर्क बोर्डान. दीज आर द मेजर नेशन्स विशय आशिल्ले ते जातले. 2022 तुमच्या अध्यक्षते खाली गोंयांत सरकार आयलें. आतां 2027 तुमचें कितें हें आसा? अध्यक्षाच्या हाचेर कांय ना तें सगळ्यांच्या मतान. हांव केवळ थंय हांवें सदांच म्हणटा पळय बेजिकली कशें आसता की कोणाच्या आधारार जाता अशें न्ही. सगळ्यांच्या सहकार्यान ती जावपाची गोश्ट आसा. म्हज्या एकट्याचें कांय न्ही तें.
सगळ्यांनी केलं म्हणून झाले ते आणि त्यामुळे आता आम्ही सगळे करतले आणि सगळे करतकच जातले. इट इज नॉट इंडिव्हिज्युअल, म्हजें काही नाही ते. फेल्युअर इज मायन. हांवें सदांच सांगलें, लोकसभा निवडणूक अध्यक्षणे घाले, इट इज माय फेल्युअर. आमी हातून एखाद्या हातूंतल्यान आमी जिखू शकले ना, ज्या हातून आमी जिखू शकले, दॅट इज फेल्युअर इज मायन. जिखप हे म्हजें न्ही क्रेडीट, दॅट गोज टू एवरीवन. दॅट इज अ मोट. थँक्यू. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.